लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीच्या जात्रेक उमेदीन सुरुवात जाल्या। धोंड भक्तांच्या साक्षीत जात्रेची परंपरा आणि विधी सुरू झालेल्यो आसा। जात्रेच्या निमतान पुराय शिरगांव जो वाठार आसा तो मंगलमय वातावरणात न्हावून गेला। भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई अशी श्री लयराई देवीची नामना आसा। आयतारा फातोरच्यान दोन भक्तगणां सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांची पावलां शिरगांवा वळपाक लागल्यात। दनपार मेरेन भक्तांची प्रचंड गर्दी जाल्ली। जात्रे निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगल आणि भक्तिमय वातावरणान न्हावून गेला। हे आमची देवी लयराईचे दोन अख्खे जगाचेर आसा, तिची ख्याती सगळी जगभर आसा। आणि अशें म्हाका दिसता लाखांनी दोन आहा जे आयचे दिसा ते पांया कडेन येता आणि हांवूय तितले एक आणि हांव पयले फावट मानूपाक येयला, ताका लागून हांव देवी लयराईचे नमन करता। दोन भक्तांच्या साक्षीत जात्रेच्यो परंपरा आणि विधी सुरू जाल्या। जात्रे निमतान वेगवेगळ्या स्टॉलांची व्हडली फेरी पडल्या। सांजे शिरगांवा भक्तांचो महापूर येतलो। 30-35 वर्सां जाली आमी दोन शिरगोचे। आमी जात्रेक आमचे देवीचो हे खूब आसा, तेन्ना आमी वर्सान वर्स नेवे धोंड आसता। देवीचो महिमा म्हटल्यार सांगपाचें ना। तिजें नांव घे, तिजो कोल घे, तिजें जेवण सुद्दां कशें जाता, फळार सुद्दां सगळें वेवस्थीत जाता। खूब वर्सां जालीं आनी आतां नेवे धोंड आहा, आतां एकाय नेवो धोंड मानव वाडलेलो म्हणजे तेन्ना देवीचो महिमा आहा न्हू, आमी देवीच्या नांवारूच सगळें कितें करता, हे शिरगोचे देवीच्या नांवारूच करता। जात्रेचे खाशेले आकर्षण आशिल्ले होमकुंड रचून तयार जाला। मध्यान राती उपरांत देवी सयत हजारांनी दोन भक्तगण ह्या होमकुंडांतल्यान अग्नी दिव्य करतले। जात्रा सुरळीत जावची म्हूण पुलिसां सयत हेर आपतकालीन यंत्रणा सज्ज आसात। बायलाइन गोमंतक टीव्ही खातीर देवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।